पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागान आमी आयल्या कुडचडे हांगासर। कुडचडे हांगासर आशिल्ल्या पुरुष म्हारू ह्या देवस्थानान आजचो भाग आमी खेळटली। सुंदर निसर्गाच्या सैमान अशें मधोमध आशिल्ले हे देवस्थान आनी ह्या देवस्थानान दर आयतारा श्रावणान हांगासर महाप्रसाद आसता। तशेंच खूब भावीक वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान हांगासर देवाचें दर्शन घेवपाक येता। हांगासर लोकांची ही मान्यता आसा की हो हांगासरलो दैवत जे पुरुष म्हारू आसात ते त्यांच्या उलोक धांवून येता आनी प्रत्येक संकटांचें निवारण करता। चला तर देवाक नमन करून आजच्या भागाक आमी सुरवात करूया। नमस्कार। दयानंद कला केंद्र कुडचडे जी फाटली 55 वर्सां हे कुडचडे वाठारांत कार्यरत आसा आनी आयज आमी ह्या कुडचडेच्या मांडार आसात। खास प्रुडंट मिडियाची टीम हांगा ह्या गांवांत महिला खातीर जरा हटके हो कार्यक्रम घेवन दिल्ले आसा आनी आमची परंपरा म्हणटा की जी टीम येयल्ली आसा तांची जी होस्ट आसा तांकां फुलांनी परमळीत येवकार दिवप हें आमचें कर्तव्य। आनी आमचे अध्यक्ष M.A. नाईक सर जे कला आणि सांस्कृतिक खात्याचे आदले संचालक आणि आमच्या दयानंद कला केंद्राचे अध्यक्ष आसात तांचे हस्तुकी आमी फुलांचो परमळीत येवकार मॅडम सारिका शिरोडकर हांकां भेटोवपाक सोदतात। तांणी मोठ्या मनान तो स्विकारचो अशें तांच्या लागीं मागता। हो कार्यक्रम खास करून ह्या वाठारांतल्या बायलां खातीर आसा। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी जशें मॅडम तुमकां इंस्ट्रक्शन दितली त्या प्रमाणे तुमी ते पाळपाची आसा आनी फुडल्या कार्यावळी खातीर हांव मायक सारिका शिरोडकर हांचे कडेन दिता। जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। आज आमी ह्या वाठारान आसात आनी ह्या वाठारांतल्यो वेगवेगळ्या अस्तुऱ्यां कडेन आज आमी उलयतली, तांचे कडेन आमी खेळ खेळून घेतली, तांच्या मदीं आशिल्ले कलागूण तुमच्या मुखार घेवन येतली आनी प्रत्येकाक आमी म्हणटात तुमकां कितें आवडटा तेन्ना प्रत्येक जाण सांगता कितें आवडटा, कितें करपाक आवडटा, घरातले काम जेवण हे सच्चेत आसता की आमकां हें आवडटा। पण त्याच्या व्यतिरिक्त अशी बायलां आसा की तांकां कितें वेगळें कितें करपाची उमेद आसा। सो आमच्या मदीं हांगा कितले जाण आसा जांकां दिसता की कितें तरी अशें वेगळें करचें बायलांनी कशें। म्हाका अशें घरांतल्यान भायर बी कसलें काम सामाजीक सेवा अशें करपाक आवडटा। ओके, म्हाका अशें फ्लावर मेकींग आनी कितें क्लासीस घेवपाचें खूब आवड आसा। तो कांयच आवडना, कितें तरी आवडटा आसलें मगे? आं, सगळें आवडटा। आतां तिका कांयच सुचना कितें आवडटा तें। बरें, तुमकां? म्हाका जेवण बी करूं येता। जेवणूच घे, जेवण कितें कसलें जेवण बरें करता? चिकन आनी पिकनूय? हय? ओके, हांगासर सांगा तुका कितें आवडटा? डान्सिंग। तुमकां आवडटा पदां म्हणपाक? म्हण पळयात चल। ओके, सुरवात तुमच्या पासून, तुमच्या एका सुंदरशा पदा पासून। थँक्यू तुमकां, देव बरें करूं प्रुडंट मिडिया आनी तुमकांय बी सारिका शिरोडकर मॅडम। अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। खूप सुंदर। ओके, आणि कोण? केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। आणि कोण? देहाची चिजोरी भक्तीचात ठेवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा।
एकदंता तू गौरी नंदना, एकदंता तू गौरी नंदना, सवेरिद्धी सिद्धी करी सदा नृत्य गायना, सवेरिद्धी सिद्धी करी सदा नृत्य गायना, फुफ्फुस म्हणजे सवेरिद्धी फुफ्फुस, सिद्धी फुफ्फुस, करी फुफ्फुस सदा सुंदर. नृत्य गायना. खूपच सुंदर. सोन्याच्या ताटी उजळला ज्योती, सोन्याच्या ताटी उजळला ज्योती, पोवाळू ते बहुराया रे, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया, वेड्या बहिणीची वेडी रे माया. एकापेक्षा एक हांगासर सामके टॅलंट हांगा भरल्यात. नमो आधिरूपा ओंकार स्वरूपा, नमो आधिरूपा ओंकार स्वरूपा, विश्वाची आरूपा माय बापा, विश्वाची आरूपा माय बापा, विश्वाची आरूपा माय बापा. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं, रामनारायणं जानकीवल्लभं, रामनारायणं जानकीवल्लभम्. म्हाका दिसता हांगासर टॅलंट्सचो खजानाच भरिल्लो आसा. एकापेक्षा एक सुंदर सुंदर अशे टॅलंट्स हांगासर. खरेंच तुमच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जणी सगळ्यां खातीर. टॅलंट्स पळयले आमी, फुडें आमी आनीक टॅलंट पळयतलीच, पण ताच्या पयलीं तुमच्या बरोबर थोड्यो आनीक गजाली आसुनी. तुमकां कितें दिसता की बायलां मदीं बरे गुण आसतात, वायट गुण आसतात. सो बायलां मदलो एक बरो गुण, एक वायट गुण सांगपाचो. रांदपाचें आसता बायलांक. बायलां रांदपाक हुशार. आनी वायट गुण ताळ्यो करपाचे. ओके सांग सांग मगे. बायला आपले बरे गुण सांगीन आनी वायटूय गुण सांगपाक तयार ना. म्हाका दिसता हें आमी सगळे दादल्यांक विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही. ओके सो आमच्या पयल्या रावंडाक म्हणजेच फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करूया. आमच्या पयल्या रावंडाक म्हणजेच फुगड्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी 5 पार्टिसिपंट तयार आसा आजच्यो फुगड्यो फोडपाक. हिंदू म्हयन्यांतलो सगळ्यांक शेवटचो म्हयनो. फाल्गुन. कितें रायट की रॉंग? आं मोठ्यान ताळयो न्ही. सारकें उत्तर. आमच्या पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर रविता हांणी दिलां. तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके फुडलो प्रश्न. गिरेस्कायेचो राजा कोणाक मानतात? क्लॅप करात जाल्यार. कुबेर. कुबेर बाबा. कुबेर बाबा. कुबेर. ना कुबेर बरें हा. बाबा म्हणून सारकें उत्तर. सुचितान उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. भारतान खंयच्या राज्यान सगळ्यांत पयलीं सूर्योदय जाता? क्लॅप करात जाल्यार. कन्याकुमारी. ना कोणाक येता ऑडियन्सान? तुमी सांगू शकता खबर आसल्यार आन्सर. ऑडियन्सान कोणूय सांगू शकता? भारतान खंयच्या राज्यान सगळ्यांत पयलीं सूर्योदय जाता? अरुणाचल प्रदेश. सारकें. कसो आन्सर मेळ्ळो? कसो आन्सर मेळ्ळो खरें सांग. डिस्कस करून बायलां पळय डिस्कस करून व्हडली व्हडली आन्सरां सुद्दां काडटात. ओके सो आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटली आनी आनंदीन उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. खंयच्याय गजालीचो गैरफायदो घेवप हाजेर म्हण येता. ताळी मारात. जेन्ना हे सिट्युएशन आसता पळय तेन्ना आमी खंयची म्हण म्हणटात? तुका येता? ट्राय कर गे, काय ना.
दोग जाणांचे भांडणां तिसऱ्याचो लाभ. ना. बटाला दिली ओसरी बट हातपाय पसरे. सारकें उत्तर. ओके, परत एक फावटी फुकटी आमची ऑडियन्सान फुटली आणि रमिता हाणें उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. खंयच्या पक्षाक शांतीदूत अशें म्हणटात? कबूतर. शुअर तूं? किती जाणां हय कशें दिसता? ताळयो मारिनात मागीर तुमी. ओके, सो परत एक फावटी फुकटी आमची ऑडियन्सान फुटल्या आणि अंजलीन उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. हो आशिल्लो आमचो फुकट्यांचो रावंड आणि फुडलो रावंड आमी रोखडीच घेतली, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडच्या विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, सो हय आणि ना म्हणनासतना कितली जाणां बऱ्यापैकी उलयता पळोवया. ओके, अनुजा तुजो टायम सुरू जाता आतां. अनुजा तूं कितें करता? हांव शिकयता कॉलेजीन, खंयच्या गो? पॉलिटेक्नीक कॉलेज. हांगा लागीं आसा? लागीं आसा. कशें वता तर? बायकान वता. तूं चलयता? हांव चलयता. आवडटा चलोवपाक? आवडटा. आणि बस बीन हांगासर? बस आसा. बसीन भोंवना केन्ना? भोंवता. भोंवता तूं? हय भोंवता. खूब बरें खेळटाले. ओके, सुप्रिया तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुप्रिया कितें गो लेट जाली येवपाक? मस्त लेट जालो. पयस रावता कितें? सावड्या रावता. आणि साडी न्हेसपाक टायम मेळूंक ना? साडी आवडना. ओके, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कितें जालें? हांसपाक कित्याक गेले गे? हांसपाक चड येता? हां? ओके, जयशिला तुजो टायम सुरू जाता आतां. कशें आसा तूं? बरें आसा. टेन्शनानशें दिसता? कितें जाला गो? गरमी जाता? हय खूब. ओके, आशा तुजो टायम सुरू जाता आतां. आशा कामाक वता? हय. रोखडेच हय. ओके, संजना तुमचो टायम सुरू जाता आतां. संजना फाती बरी म्हळ्या मगो, खंय घेतल्या देवळान? ना ना हांव घालता. ओके, संगीता तुजो टायम सुरू जाता आतां. संगीता पयल्या रावंडाक आशिल्लें न्ही? ना. ओके, रमिता तुमचो टायम सुरू जाता आतां. रमिता हांगा लागींच रावता म्हणलें? लागींच रावता. आणि कशी आयल्या आतां? चलत चलत वत लागू ना गो? लागलो म्हाजें. पावस खूब पडटा न्ही? पडटा. आनी तुमच्या थंय आसलो खूब पावस? आसलो. सत्री घेवन आयला मगो? आयला. रेनकोट हाडूंक ना? हाडूं ना. ओके, शीतल खंय रावता? काणीर. खांडेर म्हणल्यार लागीं हांगा? हय. ओके, रजनी तुमचो टायम सुरू जाता आतां. रजनी घाम येयला मगो भरपूर? गरमी जाता? हय. ओके, सीमा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सीमा सकाळ जेवणाक करपाक आशिल्ली? ना. कॉन्फिडेंटली ती ना म्हणटा. ओके, रविता तुमचो टायम सुरू जाता आतां. रविता कसली आवड आसा? कितें करपाक आवडटा? म्हाका सोशल वर्क भजन करिना केन्ना? करता. सोशल वर्क म्हणल्यार कितें करता? सेल्फ हेल्प ग्रूप तयार गजाली मारपाक आवडटा मगो खूब? गजाली मारपाक आवडटा. उलयता खूब? उलयता. कितले ग्रूप आसा? आज येवंक ना? मेंबर येवंक ना आज? कोण तुजी? आयल्यान? खंय गो? कितले जाणां आयल्यान? 7 जाण आसा. 7 जाण. तूं घेवन आयला गाडी घेवन? ना. ओके, सानवी तुजो टायम सुरू जाता आतां. सानवी कितें गो साडी न्हेसपाक आवडना? आवडटा. मागीर कित्याक न्हेसूंक ना तर? टायम मेळना? मेळो. मागीर कित्याक न्हेसूंक ना? नाशिल्ल्यो चड? आसा. हाडटले म्हणून बीन चवथीक आतां? हय. ओके, ही आशिल्ली आमची स्पर्धक जेंकां हय आनी नांव म्हणनासतना उलोवपाक जावंक ना. सो तांच्या खातीर एक आमी स्पेशल गेम घेतली आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, सो आमकां पंचामृता बासमती रायस हो आमच्या प्रत्येक घराघरान पावूंक जाय. ताका लागून हो स्पेशल रावंड आमच्या पार्टिसिपंटा खातीर तुमकां दिला आमी एक बलून. तो बलून तुमी फुलोवपाक जाय. बरो इतलो तरी सायज जावंक जाय, सारको बारीक न्ही, इतली सायज जावंक जाय. तो चेरार दवरपाक जाय आनी फोडपाक जाय. सगळ्यांत पयलीं हो बलून फोडटा ती विनर. 1 2 3 स्टार्ट.
वर्षा नागेशकर आता आमच्या ह्या स्पेशल राऊंडचे विनर आणि ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आणि हो रायस दितले तांकां संदीप. मोठ्यान ताळयो जाली तांचे खातीर. ओके, दिक्षा वापरता की नाक रायस? कितें करता? पुलाव फ्रायड रायस बिर्याणी करताय मग खरें काय बेश्टच गो. आणि कसो आसता रायस? आयच्या भागातलो आमचो स्पेशल राऊंड जो आसता आमचो पंचामृता राऊंड. आणि ह्या राऊंडाक तुम्ही पळोवंक शकता की आमी पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स हांगा डिस्प्ले केला. आणि जशें तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा की प्रत्येक घरान आज पंचामृता हो पाविल्लो आसा आणि तांचे खुबशे व्हेरायटी असे प्रोडक्ट्स आसा जे आमकां सदच्या जेवणान आमी यूज करता. सो हांगासरूय तशेंच प्रोडक्ट्स आसा आणि हे प्रोडक्ट्स तुमकां मेळूं शकता. तुमकां करपाक जाय इतले तुमकां आमी रिंग दिला एक, प्रत्येकाक एकूच चान्स आसतलो आणि ते रिंग समोर आशिल्ल्या बॉटल्सान तुमी उडोवपाक जाय. ज्या बॉटलचेर ते रिंग पडटले तो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. स्टार्ट. ओके, सो आमचे स्पेशल राऊंड पंचामृता राऊंड ह्या राऊंडान पयले रिंग उडयला श्यामल हाणी आणि ताका मेळटा हो रेड चिली पावडर. आणि यूज केला केन्ना रेड चिली पावडर हो पंचामृताचो? करूंक ना जाल्यार मुद्दम करून पळय आणि खरेंच तुका खूब आवडटलो हो. सगळ्या स्पर्धकां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या विनरा खातीर सुद्धा. हो आशिल्लो आमचो पंचामृता राऊंड जो स्पेशल राऊंड तुमच्या खातीर आसा. आणि तशेंच तुमी हांगा पळोवंक शकता की पंचामृतचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्सूय हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा. आणि जांकां खबर ना की पंचामृतचो फक्त रायसूच न्हय की बाकीचे प्रोडक्ट्सूय आसा, तुमी हांगासर पळोवंक शकता की खुबशे प्रोडक्ट्स आसा जे तुमकां घरान यूज जाता. सो हो आमचो राऊंड हांगाच सोंपता. आमी फुडलो राऊंड खेळटलीच, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
नमस्कार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो सगळ्यांचो फेवरेट रावंड जो आसता डान्स रावंड. आणि डान्स रावंडचे स्पर्धक हांगा रेडी आसात आणि तांचो प्रायज जो तांकां मेळटा मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान तोय म्हजे कडेन रेडी आसा. सो बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स हांगा पळोवपाक मेळटलो कित्याक हांवें वदळूच म्हणलां की हांगा भरपूर अशे कलाकार आसा एका पेक्षा एक टॅलंट्स हांगा भरिल्ले आसा. सो डेफिनेटली डान्सूय आमकां बरोच पळोवपाक मेळटलो. सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. ओके सो आमच्या डान्स रावंडची थर्ड प्रायज विनर येता डॉक्टर तुलसी ममता खाकोडकर. मोठ्यान ताळयो जाली तांचे खातीर. आणि तांकां हो प्रायज स्पॉन्सर केल्लो आसा दयानंद कला केंद्र हांचे कडल्यान. मोठ्यान ताळयो जाली ताचे खातीर. थँक्यू व्हेरी मच. सेकंड प्रायज विनर रमिता नायक जाता सेकंड प्रायज विनर. मोठ्यान ताळयो जाली ताचे खातीर. आणि आमच्या डान्स रावंडची विनर येता रश्मी बोरकर आणि तांकां मेळटा मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज. आणि हांव रिक्वेस्ट करता MV नायक हांचे कडेन तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो. थँक्यू. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड जो आसता चक दे रावंड. आयच्या भागातल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता. आणि जी आजच्या ह्या चक दे रावंडची विनर जातली तांकां मेळटली युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा युनायटेड एकता इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड. आणि तांचे डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतदुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांगासर. तांचे कडेन खूब वरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आसा तातूंतलोच हो एक. आणि पळोवया की आज हाचे लकी विनर कोण जाता कोण बऱ्यांतले बरी गेम हांगा खेळटा विनर जाता आणि हो 5 लिटर कुकर घरा घेवन वता. ओके गेम आसा ती अशी हांगासर तुमी पळोवंक शकता आमी 3 कलर्स हांगा दवरल्या व्हायट येलो आणि रेड. आणि पार्टिसिपंट तयार आसा हांगा लायन करूं म्हज्या फाटल्यान. सो एवरी टायम हांव एक कलर म्हटलें सपोज आमी जर रेड म्हणलो सगळे जाणां हेवटेन येतली रेड येल्लो हांगासर आणि व्हायट हांगा डायरेक्टली. जी भायर सरता भायर उरता ती आवट. सो एवरी टायम आमचे पार्टिसिपंट कमी जायत रावतले आणि लास्ट आमकां विनर मेळटलो. येल्लो रेड ग्रीन आउट येल्लो व्हाईट व्हाईट येल्लो ग्रीन ग्रीन खंय आसा येल्लो रेड व्हाईट आउट. ओके सो आमची 5 फायनलिस्ट आसा हांगासर आनी तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड गोंयचो सगळ्यांक व्हडलो वॉटर पार्क हांचे कडल्यान डिस्कावंट वाउचर्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. येल्लो आउट ग्रीन आउट रेड ग्रीन सेकंड आउट व्हाईट येल्लो रेड. आमच्या चक दे रावंडची विनर येता सोनिया नायक आणि तांकां मेळटा युनायटेड प्रेशर कुकर 5 लिटर तोय बी. आणि खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आणि आमच्या मदीं एक कलाकार अशे आसा म्हाका दिसता जे गोंयभरानूच न्ही गोंयच्या भायरूय खूब फामाद आसा आणि मल्टी टॅलेंटेड अशे आणि उदर बसून आमचे एंटरटेनमेंटूय करतात ते बरी बरी सॉंग्स म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता बंटी उडेलकर हांकां तांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. तशेंच तांच्या बरोबर आसा मोहनदास देसाय आणि नवीन खांडेकर. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी हो प्रायज आमच्या विनराक दिवचो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. शिरफळ कुडचडे हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा दयानंद कला केंद्र हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केलें. तशेंच आमी MV नायक हांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आनी आजच्या कार्यक्रमांक ह्या उपस्थिती लायली. फुडल्या भागांत रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट
को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा 3, 2, 1 टिक. मध्ये लावल्या रे फॅन नसतो थोडं करून आता. मे महिना सगळ्यात शेवटचो महिनो हिंदू महिन्यातलो काय मे महिनो. भारतान खंयच्या राज्यान सगळ्यात पयली सूर्योदय जाता? दुबय खंय? हो रावंड तुमकां ब्रेक तुमकां न्ही हो आमचो टीव्हीचो ब्रेक तो. हेणे शुवर केल्या म्हाका तोंडाकूच फोन करा प्रॅक्टीस करून आयला कशें. ती पळय हय म्हणल्या का खंय ना म्हणा खंय फाटल्यान प्रॉम्प्टिंग अशी चल्ल्या एक खेळूया आमच्या आयच्या भागात. चक दे रावंडची विनर आता एकता आणि तांकां मेळटा युनायटेड प्रेशर कुकर. सोन राव रॉंग नाव घेतले. बागवड्या कुरचड्या हांगासर घेतिल्लो आनी म्हाका बागवड्या म्हणून सांगला. शिरफळ शिरफळ